मडगांवां प्रेस कॉन्फरन्स आपयल्या आनी ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक तुमी जमिल्ले सगळे पत्रकार भाव, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया, प्रिंट मिडिया तुमचे स्वागत करता. आज आमी ही प्रेस कॉन्फरन्स आपोवपाचो फाटलो हेतू असो की 4 मार्चाक गोंय शाहीर उल्हास गोंय हांच्या यादीक लागून एक रवींद्र भवन मडगांव हांगा सांजचो 6 वरांचेर मोठ्या कार्यक्रमाचें आयोजन केल्लें आसा. आनी हें आयोजन आमच्या गोंय थिएटर्स तर्फे आयोजन केल्लें आसा. आनी गोंय थिएटर्साचे जे आमचे सगळे संस्थेचे पदाधिकारी आसात, सिद्धनाथ गुयांव, तशेंच आमचे मांडवी गुयांव, संगिरी, पंकज नवशीकर, पंजवी गुयांव, आमी सगळे आज ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक जमिल्ले आसात. आनी हो जो कार्यक्रमाचो जो संपूर्ण नियाळ जो आसा तो सगळो नियाळ माहिती तुमकां आमचो सिद्धनाथ गुयांव दितलो. नमस्कार. गुयांव थिएटर्स गोंय तर्फे 4 मार्च 2025 ह्या दिसा रवींद्र भवन पाय तियात्रीस हॉल सांजे 6 वरांचेर एक ट्रिब्यूट कार्यावळ दवरिल्ली आसा. ही कार्यावळ रवींद्र भवन मडगांवच्या जोड पालवान जातली. तशेंच गोंय सरकाराचे कला आनी संस्कृती खातें, ट्युरिजम डिपार्टमेंट आनी इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट हांच्या आदारान जातली. खरें म्हणल्यार 21 जून 2024 ह्या दिसा गोंय शाहिराक 80 वर्सां जाता आशिल्ली आनी ती 80वी जयंती आसता आशिल्ली. पूण 21 जून म्हळ्यार सदांच बिजी दीस. वर्ल्ड योगा डे, वर्ल्ड म्युजीक डे आनी तातूंत गोंय शाहीर उल्हास गुयांवचो बर्थडे बी. पूण हॉल मेळनात तेन्ना कांय प्रोग्राम करतले आनी मागीर ते फुडें फुडें वचत रावले. पूण हांवें म्हणलें की ह्या वर्साच्या निमित्तान आमी ते सेलिब्रेट करया. कारण एक मोठे असे एक प्रोजेक्ट हातान आशिल्लो, ते म्हणजे एक तांचें गीत लोकां मुखार हाडपाक आशिल्लें आनी म्हजे तकलेन आशिल्ली की ते गोंयच्या खुबश्या नामनेच्या कलाकारांक घेवन हांवें तें करचें. सो हें एक अशें गीत हांवें हाडलां मुखार, गोंय शाहीर उल्हास गुयांवाचें. तातूंत भितर आमचे गोंयचे नामनेचे कलाकार जे बॉलिवूड लेवलाचेर पसून आसात, जे रेमो फेर्नांडीस, बाय हेमा सरदेसाय, वर्षा उसगांवकर आनी आमची गोंयची आर्टिस्ट बाकीची म्हणजे सोनिया शिरसाट, दोतोर शकुंतला बर्णे, दोतोर पूर्णानंद च्यारी, दोतोर प्रवीण गांवकर, पंकज आनी यतीन आसाच, हांवूय आसा, म्हजो चलो आतां आसा पृथ्वीक गुयांव. तशेंच बाकीचे कलाकार जे आसात गोंयचे आनी नामनेचे, आनी आमचे तियात्रीस भाव आसात, प्रिन्स जेकब, एंटनी सेन जो गावपी आसा बरो, तशेंच लॉरी ट्रावासो हाणेंय हे सॉंगा भितर आपलेलें योगदान दिल्लें आसा. आनी हें सॉंग करता करता आमी मार्चान पावले. खरें म्हळ्यार हो कार्यक्रम म्हाका फेब्रुवारींत घडोवन हाडपाचो आशिल्लो, पूण परत हॉल मेळना. ह्या नदरेंतल्यान हें कार्यावळ 4 मार्चाक लास्टाक हॉलाक लागून फायनल जाली. ह्या प्रोग्रामा भितर हें सॉंग लॉन्च आसतलेंच, पूण गोंय शाहीर उल्हास गुयांवची खुबशे फावटी जाता की खुबशे जाणांक दिसता की उल्हास गुयांव म्हळ्यार फक्त एक संगीतकार आशिल्लो, वो गितकार आशिल्लो, वो गायक आशिल्लो म्हणून. पूण ताजे पयलीं आनी उल्हास गुयांवाचे भितर आनी खुबशे गूण आशिल्ले. ते म्हणजे उल्हास गुयांव एक बरो नाटककार. ताणें नाटक बरोवन नाटक सादरूय केल्लें आसा, प्रोड्यूसूय केल्लें आसा. उल्हास गुयांव एक बरो तियात्रिस्टूय बी. ताणें एम बोयराचो एकूच रस्तो तियात्र हातूंत तो नाचिल्लो आनी ताजे नंतर आपल्यालो स्वताचोय तियात्र ताणें काडिल्लो आसा, जो हांगा न्हीद ना ह्या नांवान खूब गाजलो पयलीं तेंपार. आनी म्हाका सांगिल्ले ते प्रमाणे याद जाता की राजेंद्र प्रसादाचेर निमणो, पयलीं तियात्र राजेंद्र प्रसादाचेर जाताले, आतां निमणो शो जालो तो हांगा न्हीद ना. ताजे नंतर ह्या कार्यावळीक आमचे बाकीचे गायक कलाकार आसतलेच, पूण खास एक म्हणजे ह्या हातूंत भितर एक कार्यावळ म्हणजे ओपिनियन पोला वयली गितां सादर करपाची. ती हांव सादर करतलों. खुबशे जाणांक ओपिनियन पोला भितर म्हणजे जायत जाग्यांनी गोंयच्या म्हज्या गोंयकारांक सोडून बाकीची गितां अशी म्हायतीच ना लोकांक. ती भुरग्यां मेरेन पावोवची, ती जनते मेरेन पावोवची असो एक आमचो आवेस आशिल्लो.
आनी ती हांव त्या दीस सादर करतलो. त्याच बरोबर कांय इस्कॉलांनी भुरग्यांनी आमी जेन्ना एनावन्स केलें तशें कांय इस्कॉलाच्या भुरग्यांनी म्हणजे स्कुलांनी आमकां एप्रोच केलें की आमकांय हातूंत पार्टिसिपेट जावपाक जाय. आनी ताका लागून मनोविकास मडगांवचें इस्कॉल आनी विद्याभवन शाळा आनी रवींद्र केळेकर ज्ञान मंदिर ह्या स्कुलांचोय सहभाग आसतलो ह्या कार्यावळीक. तांणी बी खुबश्यो उल्हास बियांवचे हाजेर संगीत, नाच, गीत आनी एक खास हें आसतलें म्हणजे ओपिनियन पोल एक्ट पसून तातूंत भितर भुरग्यांचो आसतलो. त्या वेळार तांणी भुरग्यांनी एक इमॅजिनेशन केल्लें आसा त्या वेळार कितें जाल्लें आसतलें ती एक खास झलक आसतली भुरग्यान केल्ली. त्या भायर एकूच रस्तो ह्या तियात्राचो एक भाग ज्या भागान उल्हास बियांवन एक्टींग केली तो भागाचोय हांगा प्रयोग जातलो. प्लस हांगा खून जाला नाटक जें सादर जाल्लें त्या टायमार त्या नाटकाचो एक भाग आमी सादर करतले. त्या भायर आमची जी रेग्युलर गाणी आसात हांवें सांगले ते प्रमाणे लॉरी ट्रावासो अथवा एंथनी सेन आनी प्रिन्स जेकबी हे खास आपल्याल्या स्टायलीन आमच्या प्रेक्षकां मदीं येतले. ह्या कार्यावळीक आमचे गेस्ट आसतले देंपो समूहाचे चेअरमॅन बाब श्रीनिवास देंपो, तशेंच आर्ट एंड कल्चर मंत्री गोविंद बाब गावडे, सोशल वेलफेअर मिनिस्टर बाब सुभाष फळदेसाय, तशेंच आमचे आमंत्रण विजय बाब सरदेसाय हांकांय आसा. आमचे फातोर्डेचे आमदार तेय आसतले. आनी रवी नायक मिनिस्टर जे आसात आमचे एग्रीकल्चर मिनिस्टर ताणें म्हाका खास सांगलां आपूण गेस्ट म्हणून न्ही पूण हे कार्यावळीक आपूण अवश्य येतलो ही कार्यावळ पळोवपाक, कारण आपल्यालोय ओपिनियन पोलाक तितलोच सहभाग आशिल्लो म्हणून. खास ताणें म्हाका 2 वर बसून खुबश्यो ओपिनियन पोलाची गजाली सांगल्यो. त्या भायर गोंयचे मनादीक मुखेलमंत्री बाब प्रमोद सावंत हांकांय हांव मेळिल्लो. ताणेंय म्हाका सांगलां आपूण जर त्या दीस गोंयान आसा जाल्यार 100% आपूण ह्या तुज्या कार्यावळीक पावतलो म्हणून. आनी चड करून म्हाका दिसता तो येतलो कारण ताणें नोटींग करून घेतिल्लें आसा. तशेंच आमचे फातोर्डेचे आदले आमदार बाब दाबू नायक हांकांय आमंत्रण दिल्लें आसा. तेय ह्या कार्यावळीक आसतले. एंट्री ना एंट्री ह्या हाजी फ्री आसतली कारण इन एसोसिएशन विथ रवींद्र भवन कार्यावळ जाता म्हणटकीर एंट्री फ्री दवरची पडटा आमकां. कितले कलाकार आसतले ह्या शोआ भितर आनी कितली पदां अशें आनी कितें कितें शोआ भितर कलाकार आमचे भुरगीं धरली जाल्यार म्हाका दिसता भुरगीं एक 100 भुरगींच आसतलीं आनी आमचे कलाकार तशे एक 15 सुमार कलाकार आसात आमचे. कलाकार हो प्रोग्राम सांजे 6 वरांचेर सारको सुरू जातलो आनी 6 ते अशे 8:30 म्हणया आमी. ताजे मदीं हें सॉंग लॉन्च जातलें आनी एक त्याच बरोबर एक हांवें ल्हानशें 5 मिनटांचें फिल्मूय केल्लें आसा जातून भुरगेपण ते निमणें श्वास मेरेन एक गोंय शाहीर उल्हास बियांवची एक जर्नी आसा. एक ल्हानशें फिल्म एक वेगळे तरेन केल्लें आसा आनी ज्या फिल्माक वॉयस ओवर आमचो अनंत बाब अग्नी हाणें केल्लो आसा.